किर्लबाव दाभाळ पंचायत वाठारांतल्या वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या ई लिलाव खण मालाची येरादारी आडयली. आमकां कामार घेनात उपरांतूच खण येरादारी करात चालू, कामगारांची मागणी. धुल्ल आनी आवाज प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या पिळगांवच्या थळाव्यांनी सारमानस वाठारांतली मीण येरादारी आडून देंवले रस्त्यार आनी कितलो तेंप हे आमी प्रदूषण सोंसचे, सरकाराक कित्याक घेना आमचे प्रश्न काना मनार तिडकल्ले थळावे विचारतात प्रश्न. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 4000 पुलीस केल्या तैनात. उत्तरेत 1652 जाल्यार दक्षिणेत 1811. कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हणून उखल्ल्यात खर पावला. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शुक्रारा 64वो गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या शाळा, विद्यालयां तशेंच कार्यालयांनी मुक्ती दिसाच्या निमतान कार्यावळी जाल्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांताक्रूज गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ल्या मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत ते वांटेकार जाले. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची ही कांय खिणचित्रां. गोंय मुक्ती दिसाच्यो सगळ्या जाणांक समेस्त गोंयकारांक सगळ्यात हुनहुनीत परबी. गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीक आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्यो परत एकदां हांव खूब खूब परबी भेटयतां. 451 वर्सांची परकी सत्ता सोंपोवन आमच्या वीर झुजाऱ्यांनी धैर्यान, शौर्यान आनी एकचारान गोंय मुक्त केलें, ताचो आयज आमी याद काडटा. आयज आमी कश्टान मेळिल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात. ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आनी भोवमानाचो आसा. आमी त्या हुतात्म्याक आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक परत एकदां आमी याद करता आनी तांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता. गोंयच्या सुटकेची कथा पिळग्यान पिळग्यो आमी धैर्यान एक आमकां देख आसा. 1510 सालांत जेन्ना पोर्तुगीजांनी आपली वसणुकीची हांगासर स्थापना केली तेन्ना सावन गोंयकारांच्या मदीं आशिल्लो प्रतिकाराचो उजो केन्नाच पालवलो ना. सुरवात जाली ती 20व्या शतकात डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांच्या फुडारपणा खाली हाणें गोंयचे राष्ट्रवादी संघटीत करपाचें हांगासर थारायलें. ताच्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पिंटोंचे बंड हे आमी याद करपाक जाय. तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यांत व्हडलो उठाव ह्या 3 हाता केलो. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटोचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जालां. हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय हे सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूनी किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले.
गोंयांत इतले दीस जाले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार बरोच नेटान चलिल्लो. बेरेसरा सकाळी 8 वरांचेर ह्या सगळ्या पक्षांच्या प्रचाराचो वेळ सोंपलो. आतां 20 तारखेक जिल्लो पंचायतीचें मतदान जावन लोक कोणाक कितल्या मतांनी कौल दितले हे आतां सगळे 22 तारखेच्या मतमोजणी उपरांतूच थारतले. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक फकत फाल्यांचो एकूच दीस उरला. ह्याच वेंचणुके वयल्यान पक्षाक 2027 लेगीत पिक्चर दिश्टी पडटले अशेंय म्हणपाक अतिताय जावचें ना. जिल्लो पंचायतीच्या वट्ट 50 मतदारसंघा खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करून पक्षाचे भविष्य थारायतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर सत्ताधारी भाजपा सयत विरोधी पक्ष काँग्रेस, आप, आरजीपी ह्या राजकीय पक्षांनी नेटान प्रचार केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकानूय नेटान प्रचार केलो. मंत्री तशेंच आमदारांनी लेगीत आपापल्या मतदारसंघात प्रचारा कडेन लक्ष केंद्रीत केला. भाजपान ह्या फावटी साश्टीत अपक्ष उमेदवारांक तेंको दिवन फाटल्या दारांतल्यान वचपाचें थारायला. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोडलो जाल्यार हेर पक्षाचे फुडारी प्रचाराक गोंयांत येवंक ना. अरविंद केजरीवाल हाणें 3 दीस आप पक्षाच्या उमेदवारा खातीर प्रचार केलो. मात विरोधी पक्ष प्रचाराच्या निमण्या खिणा मेरेन फकत झगडत रावले. आता प्रश्न येता तो फ्रेंडली फायटाचो. कोल्हे आनी मोर्जे वाठारात गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस ह्या दोनूय सिटांची बरीच चर्चा पळोवपाक मेळ्ळी. भाजपाक हारोवपा खातीर ही युती केली खरी, पूण ह्या फ्रेंडली फायटाच्या नांवान खोल्ले सिद्धेश नायकाक मतां फारोवपाक सोंपें जालें काय हो चिंतपा सारको प्रस्न. आनी हो आरोप युतीत नाशिल्ले विरोधी पक्षच करतात. शिरोडा मंत्री सुभाष शिरोडकारान आपले धुवेक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या रिंगणात देवयला. आपल्या धुवेक जैतिवंत करपा खातीर सुभाष भाऊन स्वता घराघरांनी वचून प्रचार करतानाय दिश्टी पडटालो. ह्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मात मोगो पक्षाक बरोच धपको बसला. फाटल्याक गेल्ले विधानसभा वेंचणुकेत फोंड्या मतदारसंघात फकत 70 मतांनी हारिल्ले डॉक्टर केतन भाटेकारान आतां शिव सोडून आपल्या एका वांगड्याक घेवन विमानात बसला. तशेंच ह्या वेंचणुकेत ताणें स्वतंत्रपणान लढो दिवपाचें लेगीत जाहीर केला. काँग्रेस, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड हे सगळे भाजपाक हारावपाक नेटान धोल बडयत एकटे आयिल्ले. मात तांच्या ह्या महागठबंधनाक रोखडीच नजर लागिल्ल्याचेय पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या पक्षा मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळ्ळी आनी आरजीपीन आपलो उजो हात आनी नाल्ला पासून वेगळो केलो. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान काँग्रेसीच्या फुटीर आमदार इजिदोर फेर्नांडीसाक गोवा फॉरवर्डात घेतिल्ल्यान आरजीपीन महागठबंधनाक राम राम केलो अशी चर्चा जाली. कारण कितें आसूं, पूण हे चड तेंप महागठबंधन उरूंक ना हें मात तितलेंच खरें. ह्या वेंचणुकेत आरजीपीन 30 उमेदवार रिंगणात देवयल्यात. आरजीपीक सदांच क्रिस्तांवांची मतां चड आसात अशें वळखतात, पूण ह्या फावटी मात साश्टीत आरजीपीन फकत 4 उमेदवारांक दवरून खंय तरी साश्टी दुर्लक्ष केल्ल्याचेय मुखार येता. भाजपा फाटल्यान आरजीपीनय आतां साश्टीत फाट केली काय हें एक कुवाडें. एके वाटेन मुख्यमंत्र्यान आपली पार्टी खंय कमी पडटा थंय प्रचाराचो नेट धरिल्लो दिश्टी पडटा. दुसरे वाटेन युती आशिल्ल्या पक्षां मदीं फ्रेंडली फायटा वयल्यान उतरांचे गैर चालूच आसा. आप पक्षाचे साश्टीत 2 आमदार आशिल्ल्यान साश्टीतल्या हेर मतदारसंघात तांचे लक्ष आसतले. मजगती आरजीपीन युती सोडून एकलो चलो भुमिकेक गोंयकार साथ दितलो काय हे एकला चलो भाजपाक जैतिवंत करपाचे कारण थारतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा 20 तारखेक आशिल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीरचो प्रचार बेरेस्तारा सकाळी 8 वरांचेर सोंपलो. जिल्लो पंचायतीच्या वट्ट 50 मतदारसंघा खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करतले. दोनूय जिल्लो पंचायतीत दादल्या परस बायलां मतदारांचो आंकडो चड आसा. ते खातीर बायलां मतदारांची मतां निर्णायक थारतली. सोमारा 22 तारखेक मतमोजणी जातली. जिल्लो पंचायत वेंचणूक शेनवारा 20 तारखेक जातली. ते खातीर उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 626 मतदान केंद्रां आसात. उत्तर गोंयांत 25 मतदारसंघा खातीर 4,40,199 मतदार आसात, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 25 मतदारसंघा खातीर 4,29,157 मतदार आसात. देखून पुराय गोंयांत 8,69,356 मतदार मतदान करतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर सत्ताधारी भाजपा सयत विरोधी पक्ष काँग्रेस, आप, आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड ह्या राजकीय पक्षांनी नेटान प्रचार केलो.
मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या सयत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकांनी नेटान प्रचार केलो. मंत्री तसेच आमदारांनी लेगीत आपापल्या मतदारसंघात प्रचाराकडेन लक्ष केंद्रीत केले. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोडलो जाल्यार हेर पक्षाचे फुडारी प्रचाराक येवंक ना. अरविंद केजरीवाल हांणी 3 दीस आप पक्षाच्या उमेदवारां खातीर प्रचार केलो. जाहीर प्रचार सोंपिल्ल्यान वेंचणुकेंतले उमेदवार आतां व्यक्तिगत प्रचाराचेर भर दितले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 20 डिसेंबराक 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघात मतदान जातले. ह्या फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण पुलीस खात्यान कडक बंदोबस्त दवरला. हे खातीर पुलीस खात्यान पुलीस स्टेशन, येरादारी विभाग, सुरक्षा विभाग आनी हेर विभागांतले मेळून सुमार 4000 पुलीस अधिकारी आनी कर्मचारी तैनात केल्यात. उत्तर गोंयांत 1652 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1811 पुलीस तैनात केल्यात. दोनूय जिल्ह्यात मिळून 1238 मतदान केंद्रां आसात. तातूंत उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 625 मतदान केंद्रां आसात. ह्या मतदान केंद्रां खातीर तशेंच वेंचणुके खातीर गोंय पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरला. उत्तर गोंयांत जिल्लो पंचायत मतदान केंद्रां खातीर क्षेत्रीय पुलीस अधिकारी, फ्लायिंग स्क्वॉड, स्केटर अधिकारी म्हूण वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यां सयत पुलीस कर्मचारी तैनात केल्यात. हाचे अतिरिक्त मतदान केंद्राचेर मतमेजणी आनी हेर वाठारांत पुलीस तैनात केल्यात. उत्तर गोंयांत 1 अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 37 पुलीस निरीक्षक, 48 उपनिरीक्षक, 171 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 212 पुलीस हवालदार, 832 कॉन्स्टेबल आनी 346 होमगार्ड मेळून वट्ट 1652 कर्मचारी तैनात केल्यात. दक्षिण गोंयांत मतदान केंद्राचेर 1 पुलीस अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 18 पुलीस निरीक्षक, 46 उपनिरीक्षक, 46 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 200 पुलीस हवालदार, 1210 कॉन्स्टेबल आणि 285 होमगार्ड मिळून वट्ट 1811 कर्मचारी तैनात केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुराय गोंयांत 64वो गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयांत लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. त्या निमतान झेंडो हुबोवन झेंडावंदन लेगीत जालें. पळयात गोमंतक कार्यालयांतल्या गोंय मुक्ती दिसाची कांय खिणचित्रां. राष्ट्रगीत सुरू कर. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव सुआशीष मागे गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. वंदे मातरम. किर्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारांतल्या वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या लिलाव खण मालाची येरादारी कामगारांनी आडयली. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच खण येरादारी सुरू करात अशें कामगारांचें म्हणणें आसा. मजगतीं सरकारान लायिल्लो FC टॅक्स फाटीं घेतल्या उपरांतूच मालाची येरादारी सुरू करतले अशी शिटकावणी ट्रक धन्यांनी दिल्या. किल्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारांतल्या वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या लिलाव खण मालाची येरादारी कामगारांनी आडयली. खण येरादारी आमकांय सुरू जाल्ली जाय, मात फाटलीं 4 वर्सां जालीं 52 कामगारांची कोण चवकशी करिनात. आमकां अर्द्या पगाराचेर दवरल्यात. कामगारांचो प्रस्न सुटावो केल्या बगर खण येरादारी सुरू करचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें अशें कामगार सांगतात. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच खण येरादारी सुरू करात अशी मागणी कामगारांनी केल्या. मजगतीं सरकारान लायिल्लो FC टॅक्स फाटीं घेतल्या उपरांतूच मालाची
शेजाराची येरादारी सुरू करतले अशी शिटकावणी ट्रक धन्यांनी दिल्या. ना ट्रान्सपोर्ट आमकांय चालू जाल्लो जाल्यार सगळें आमकांय सुरळीत जाल्लें जाय म्हणून आमकां एक आमी आतां 4 वर्सां जाले. थोडे भुरगे आमी 4 वर्सां, आमी 2 वर्सां घरा बसयल्ल्या, कंपनी हाफ सॅलरीक बसयल्ल्या. आतां 4 वर्सां जालीं आमी कंपनी कडेन हेजे कडेन आमचे कंपनी कडेन उलोवपा की बाबा एंगेज कर म्हणून कंपनी आमकां एंगेज करता म्हणून आतां 4 वर्सां जालीं. तशेंच आमी हेकाय मेळ्ळे, आमचे MLAक मेळ्ळे, CMाक मेळ्ळे. CMान एश्युरन्स दिलो की जो पर्यंत आपूण एक्टिविटी चालू करिना तुका घेयना तेन्ना. म्हणून आतां आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून. आनी पयर आमी फाटल्या हितूर आमची एक मिटींग जाल्ली, अंगणवाडी जाल्ली. तेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे. CMान कितें सांगलें की जो पर्यंत तुमचो इश्यू आहा पळय न्हू तो आपूण सॉल्व केल्या शिवाय आपूण ट्रान्सपोर्ट चालू करिना. आनी आयज आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून. आनी हे एश्युरन्स आमकां आमचो MLA म्हणजे सभापती त्याचे उजिरूच जाल्लें की तुमी हेका ट्रान्सपोर्ट चालू करचे तुमकां सगळें एंगेज करता म्हणून. आनी आज पळय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट चालू करता. आनी आमी आतां कितले आमी 4 वर्सां जालीं घरा आसा, अजून कोण आमची चवकशी करना. आमी म्हणटा कितें बाबा काम ना जाल्यार आमकां आमोणे एक प्लांट चलता आमचो, एक बिचोले चलता, खंय तरी एंगेज करा आमकां. आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर काडटा, हाफ सॅलरी काडटा. आनी हांव कंपनी सांगता आयज घेता फाल्यां घेता आनी ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां म्हटल्यार फुडलो विचारून आमचो कांय करिना. हांव म्हणटा पळय मॅनेजमेंटान आतां कंपनीचे खुबशे चलता, प्लांट चलता, आमोणे चलता, बिचोले चलता, खंय एडजस्ट करपा आता कितलेशे भुरगे आतां कॉन्ट्रॅक्टर चलता. कमी ते तूं जर हे कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार आमोणे कमी ते कमी 500-600 कॉन्ट्रॅक्टर आसा. आनी 52 तांकां भुरगे एडजस्ट करपाक कांयच न्हू, एका दिसान जाता एडजस्ट करपाक. पूण कंपनी आतां कित्याक करिना मॅनेजमेंट आमकां कांय कळना. काल आमी मरे मिटींग घेतिल्ली सांवड्ड्या, तेन्ना आमी थंय थरयल्लें आसा की FC टॅक्स म्हणटा आमकां लायिल्लो आसा. आमी शेजावा कडेन उलयले तेन्ना FC टॅक्स लावनाशिल्लो. आतां तो जो आसा तो 10 वर्सांच्या गाडया वयल्यान स्लॅब आसा. सो 20 years. सो 20 years आमची मेन म्हळ्यार 14 वर्सां जाली गाडयोच बंद आसा. व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टम ट्रॅक केलें जाल्यार कळटलें की गाडी कितली चल्ल्या म्हणटा त्यो. तेन्ना आमी अश्योच गाडी स्क्रॅपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमची. तेन्ना आमकां खंय तरी एक्सटेंशन दिवपाक हें मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें आसा फाटीं. आमी रिप्रेझेंटेशन दितलें मागीर. सो आमचो FC टॅक्सा लागून आनी जे रोड टॅक्साचे जे ताणें आमकां 2 वर्सांचें माफ म्हणून काडिल्लें नोटिफिकेशन, तें नोटिफिकेशन आसा पूण भानगड अशी जाल्या की हातूंत RTOक तें फीड करून ना. सो तें लोकांक एप्लिकेबल जायना, लोकांक टॅक्स भरचो पडटा. सो आमी हे दोनूय टॅक्स हें जाले शिवाय आमी सद्याक ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना अशें काल आमी दोन्ही टॅक्स कमी केले शिवाय FC टॅक्स म्हणटा आमकां ताणें सांगलें रिवर्स करता म्हणून सांगलां CMान. सो कालूय म्हाका मेसेज आशिल्ली पणजेच्यान की FC सद्याक कोड लागिल्लो आसा तेन्ना आपूण तें नोटिफिकेशन आतां इश्यू करूं शकना. सो आफ्टर इलेक्शन आपूण करता अशी काल मेसेज आशिल्ली. कामगारांक अर्दो पगार मेळटा. जेन्ना सगळें सुरळीत जातलें तेन्ना तांकां कामार घेतलें म्हूण सांगलां. 1 म्हयन्या खातीर कामाक येवन परत तांकां घरा बसप योग्य न्हय. 1 म्हयन्या खातीर काम करपाक 10 लोक लागता, 52 कामगारांक घेवपाक शकना अशें कंपनीचो अधिकारी सांगता. आमी ट्रान्सपोर्ट करता मग सगळ्यांक फाफा जाल्लें आसा. म्हळ्यार काल ट्रकवाल्यांनी सगळ्यांक सांगलेलें आसा म्हणून हे कामगार हांगा आयले आसा. कामगारांक ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा तांकां हाफ सॅलरी मेळटा. तांकां सांगलेलें आसा जेन्ना आमचें सगळें सुरळीत चालू जातलें तेन्ना आमी तांकां कामाक घेतलें म्हणून. आतां हें इल्लेशें 1 म्हयन्या खातीर कामाक घेवन मागीर परत घर बसप योग्य न्ही म्हणून आमी तेंचेर विचार केलो नाशिल्लो. 1 म्हयन्यान घेवप आनी परत घर बसप योग्य न्ही. पण त्यांचा विचार जाता न्हू त्यांचो विचार कामगारांना. जातलोच न्ही. खंय आतां एकच बिचोली मायन चालू जाल्ली आसा. आतां आमी कुडणे मायन घेतलेली आसा तेन्ना कुडणे मायन चालू जाता तेन्ना त्यांचो विचार जावपाक शकता. हें काम करपा खातीर 10 लोक लागता. सो ते 52 लोक आसा ते सो ते 52 घेवपाक मेळपाचें ना. 10 जाणां घेतले जाल्यार इनजस्टीस जाताले 42 लोकांचे. आमी शेजारच्या 6 नंबर गेटीचेर आसा आनी जे जाग्यार हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो जो हांगा न्यायालया प्रमाणे जो लिलाव जाल्लो आनी ऑक्शन जाल्लें आनी ऑक्शन मालाचा ट्रान्सपोर्ट आसलेलो. जेन्ना हे कामगार हांगा 58 आशिल्ले तितूंतले 52 उरले आनी उरलेले कामगार ज्या 52 कामगारांक हांगा सांबाळून घेवची म्हण तेंची कामगारांची मागणी आसा. जो पर्यंत आमकां कामगारांक सांबाळून घेयना तो पर्यंत आमी ऑक्शन करपाक दिवचे ना हें सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात आमी जेन्ना राम सावंता कडेन उलयले, जो मॅनेजर आसा तेजे कडेन उलयले, तेणी सांगलें की हांगा कामगाराची गरज ना, फक्त 10 जाणां एकूच म्हयन्या खातीर तो ऑक्शन आसा. तेन्ना आमी तेंची कितें आहा तें मागीर चिंततले अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण कामगारांनी ठाम मागणीचेर एक रावल्या ते कितें म्हणून हांगा आमकां जो पर्यंत तुमी सांबाळून घेयना बाकीचे तुमचे कडेन आनी युनिट आसा त्या युनिटान आमकां 52 कामगार जे आसा कितले ते पण हाफ सॅलरीचेर रावतले तेन्ना कंपनीन आमकां सांबाळून घेवचे आमचो विचार करता अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर सेजामाय येयल्यान एकनाथ खिडेकर. कोकण रेल्वे महामंडळान मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या आख्या वाठारांत आशिल्लो आदलो फूटब्रीज भौशीक वापरा खातीर असुरक्षीत आशिल्ल्यान बंद केलो. फूटब्रीज बंद केल्ल्यान व्हड आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा देखून थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार दिगंबर कामतेची भेट घेतली. उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळाचेर भेट दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन दिलां.
कोकण रेल्वे महामंडळ मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या आख्या वाठारात आशिल्लो आदलो फुटब्रिज बंद केल्ल्यान थळाव्या टॅक्सीकारांनी बोवाळ केलो. फुटब्रिज बंद केल्ल्यान व्हड आर्थीक लुकसाण सोदचें पडटात. देखून थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार दिगंबर कामतीची भेट घेवन घडणुकेची सविस्तर म्हायती दिली. उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळाव वचून पळोवणी केली. हे विशीं संबंधीत अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिले. मजगतीं गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आनी IIT हांणी सादर केल्ल्या संरचनात्मक स्थिरताय अहवालात हो पूल असुरक्षीत थारिल्ल्यान हो पूल बंद करपाचो निर्णय घेतला. कांय मिटरां पयस पर्यायी पायापूल पयलींच बांदला, ताका लागून प्रवाशांच्या हालचालीचेर परिणाम जावचो ना अशें कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक सरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी स्पश्ट केले. तशेंच कोकण रेल्वेन हो असुरक्षीत पूल मोडून ह्या सुवातेर नवो पूल बांदपाचो प्रस्ताव मांडला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. हो प्रश्न जाला पळय सगळ्यांच्या पोटाचेर येयल्लो आसा. मेन म्हणल्यार कशें आसा, हे पत्रे मारलेले आसा आनी ब्रिजूय बंद केल्लो आसा. आयज स्थानीक लोक सगळे आनी हे सगळे जमला पळय हांगा ते सगळे लोकल जे ह्या स्टेशना वयल्यानूच पोट भरता आपले. आयज जेन्ना अशें कितें जालें न्हू, खूब त्रास जातले आमच्या पोटाक. कित्याक आयज अशें जाल्यार कोविडाचो टायम आतां दिसपाक लागलो आमकां हांगा पळोवपाक गेल्यार. कित्याक लोक कोण येना काय येना अशें. आमच्या आतां तुमकांय देव बरें करूं म्हणल्यार तुमी टायम काडून आमच्या बद्दल येयले म्हणून हांगा. आमकां आतां आमदार येयलो, आमदारान सांगला की आपूण तेंचे कडेन उलयता, जॉयंट मिटींग घेता आनी जॉयंट मिटींग घेवन आमकां सांगलो म्हणून सांगला. सो आमकां बसून हें करतलो. सो आमकां आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी आमदाराचेर करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तेच्या खातीरूच आयज हांगा डेव्हलपमेंट जावं कितें करता पळय ते तेच्या वयल्यानूच चल्लेलें आसा. कित्याक आमच्यो गाडयो आसा किंवा कोणाची शॉपां आसा कितें करता पळय आमदारा खातीरूच आमचें सगळें पोट जाल्लें आसा. आनी आमकां इतली खात्री आसा आमदार हेजेर सोल्युशन काडटलो आनी आमच्या सगळ्यांक एक परतो आसा तसो परतो स्थानीक आसा लोकांक आसा तसो पोट भरपाक परतो चान्स मेळटलो म्हणून. आमची इतलेच मागणी आसा तुमचे कडच्यान सुद्दां जाता तितलो बेगीनच्या बेगीन हें जावपाक जाय. कित्याक सांग खूब जाणांनी आपल्यो गाडयो घेतला, कोणान दुकानां घेतला, कोणाचें पोट हेजे वयल्यान चल्लेलें आसा. बारीक वेवसाय आसा हेजे वयल्यान आनी रेल्वे वयल्यान आमचें पोट चलता. सो हांव मागता हेजे कडच्यान आमदारा कडच्यान परते मागता कित्याक बेगीनच्या बेगीन सोल्युशन काडचो आनी हेजेर आमचें सगळ्यांचें पोट परते आसा तशें चालू जावचें. कित्याक खूब जाणांची ल्हान भुरगीं आसा कितें आसा तेंचें पोट चलपाक जाय. कित्याक आतां हो पीक सिजन, ह्या टायमार अशें जालो म्हणल्यार आमचो पोट खंय तरी हे जाल्लो आसा. कित्याक सगळ्यांक लोनार गाडयो आसा, कोणाची हेजे बारीक वेवसाय हांगाच्यान लोक वयर सरलेले आसा. फूट ब्रिजाचो आमकां कांयच बेनिफीट ना आमकां हे सायडीच्यान. कित्याक तो फूट ब्रिज कनेक्टेड टू सगळ्यांक आसा, फ्रंट सायड बॅक सायड सगळें आसा. तो जो आसा पळय तेजे जे स्लोपींग आसा पळय ते आमकां कांयच ना फायदो. शॉपवाल्यांची किती डिफिकल्टी आसा आनी कित्याक लागून हे दोन गजाली आसा. एक रेल्वेन हांगा पत्रे मारले सगळ्यांक. हांव चेअरमॅना कडेन पयर उलयल्लो जेन्ना पत्रे मारता तेन्ना ताका हांवें सांगिल्लें तुमी पत्रे मारपाच्या वाट्याचे जाळी मारा. ते म्हणटा आमकां प्रोटेक्शन करपाक जाय, कोणी येता वता हें करता अशें जावपाक जायना. ते पॉयंट तांचो सारको आहा. पत्रे जाल्यार ते ब्लायंड जाता, तांकां हेवटेचें कांयच हेवटेन दिसना, तावटेच्या लोकांक कांय दिसना. हांगा दुकानां आसा, टॅक्सी आहा, रिक्षा आसा, ते आपलो पोट भरता. म्हणजे एक सोल्युशन ताका पत्र्या वाट्याच्यो जाळी मारप हें एक. दुसरें तांणी आतां फुटब्रिज बंद केला बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी रिजन. म्हणजे तो ब्रिज वीक आसा असो तांकां रिपोर्ट मेळ्ळा. हांवें रिपोर्ट पळोवना पूण तांकां फाल सांगपाना ते. तांकां सांगला IIM मद्रास आनी IIT मद्रास आनी इंजिनियरींग कॉलेजीन तांकां रिपोर्ट दिला तो लोडिंग चड जालो जाल्यार तो जावपाक शकता. ताका एक सेकंड ऑप्शन इज तो ब्रिज मोडप, त्या ब्रिजा जाग्यार दुसरो ब्रिज तांणी बांदप. हो एक प्रश्न. तिसरें तांचें हो एक्सेस ओपन दवरप. आनी एक तांची मागणी आसा की तो पर्यंत तो ब्रिज जायना तो पर्यंत धाकलो ब्रिज चालप. धाकल्या ब्रिजा वयल्यान गेल्यार परत त्याच ब्रिजाचेर वचपाना ते. ना सर, ते पत्र लायलो जाल्यार सकयल वचपाक ब्रिज विल बी क्लोजर द फूट ब्रिज. This footway bridge existing, not the new one, it was constructed way back in 97-98, and we have done a structural stability analysis of this report through Goa Engineering College as well as IIT, and both the institutes have given a report that structurally this footway bridge is not safe, it's unsafe. And it should be stopped for public use. So accordingly, Konkan Railway has taken a decision to close this footway bridge with effect from 16th night, and it has been closed down for the passenger movement. In fact, in lieu of this footway bridge, we have constructed one new footway bridge which is wider than this existing one, and it is having a lift on one side and ramp on the other side. It is not having any staircase or anything. So there's a lift and a ramp on the other side.
So, and it's connecting all the platforms of the Madgaon station. So, and it's very convenient also, and it's not far off from this existing existing footwear bridge, which has been closed down. So, passengers can very well make use of that new FOB for their movement. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता.